केरी फोंड्या आयतारा रातच्या सुमार 3 कसो जाल्ल्या अपघातांत पुलीस कॉन्स्टेबलाक जाग्यारूच मरण आयलें। रजत रामचंद्र सत्तरकर अशें ताचें नांव। दुचाकीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान विजेच्या खांब्याक धपको बसून हो अपघात घडलो। रजत हाच्या कामाच्या पयल्याच दिसा हो अपघात घडलो। पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रजत मडगांवच्यान केरी आपली दुचाकी घेवन वतना रातच्या 3 आपटेश्वर नगर सातोडे केरी वीज खांब्याक ताचो धपको बसलो। अपघातांत ताच्या तकलेक बरोच मार लागलो। ह्या अपघाताची म्हायती मेळटाच घडणूक थळार 108 अँब्युलन्स दाखल जाली। अँब्युलन्सीच्या स्टाफान तपासणी करून ताका मरण आयलां हें जाहीर केलें। अपघातांत दुचाकीचो फुडलो भाग चकाचूट जाला। अपघाताची म्हायती मेळटाच पुलीस उपनिरीक्षक रश्मी वायडकर हांणी घडणूक थळार भेट दिली। पंचनामो करून कूड मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडली। अपघातांत मरण आयिल्लो रजत त्याच दिसा कामार रुजू जाल्लो। 8 दिसां पयलीं वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत प्रशिक्षण घेतिल्ल्या उपरांत ताचो दिक्षांत सुवाळो जाल्लो। मरण आयिल्ल्या रजताच्या घरांत आवय बापूय, ल्हान भाव आनी भयण असो घराबो आसा। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू।